म्हाका सांग म्हज्या मंगेशीन कुंकळे कुंडय हांगा जर फॅक्टऱ्यो घाल्यो आनी सगळे लोक जर बिहारांतल्यान हांगा हाडले जाल्यार आमच्या खातीर तशेंच जाला आमच्या कुंडय इंडस्ट्री आसा बेतोडे आसा फोंड्या एरियेन मडकय आसा इतल्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतना आमचे भुरगे बेकार ते बेकार आनी तरी आसतना केरी गांव भितर आतां इंटेरियर गांव थंय आतां व्हडले व्हडले प्रकल्प हे आमच्या माथ्यार मारूंक सोदता जाल्यार आमी करपाची ना आमची जी शेती आसा आमची कुळागरां आसा आमची काजू आसा ते डेव्हलप करपा खातीर कसलीच स्कीम एक सादी सुद्दां स्कीम येना आनी भुरग्यांक तेज्या पासून परावृत्त कशें करून ह्या इंडस्ट्रीन 1000 नोकरेक कशें धाडटा बेसिकली एक स्लोगन असो आसता की सगळे उमेदवार जेन्ना इलेक्शना वेळार येतात तेन्ना सांगतात की आमी हांगा इंडस्ट्री हाडटले तुमकां नोकरी इंडस्ट्री येता पूण नोकरी गांवच्या लोकांक मेळचेच ना कारण सराउंडिंग एरियान आमी पळयला वयल्यान सगळे गांवाचे गांव नश्ट जाल्ले आसा कल्चर बुरशे कल्चर येयल्ले आसा आनी कितें जाता जाणा ती इंडस्ट्रीज येता आनी लोकल लोकूय थंय नोकरेक वता चलयो बिलयो खानाक एक पर्स लायता आनी वता पगार कितलो काय म्हळ्यार 1.5 ते 2,000 पूण तांचे कडेन घरा कडेन जे भोंवतणी जे कितें आसा तें जर विकसीत केलें जाल्यार चड जोडटलें आनी हे सगळी फॅक्टरीन वचप म्हणजे ते बशी खातीर वचप काय कितें पयशेवाल्याचो धंदो चलपाक वचप काय सो शिक्षणीक वाठार सर तुमी म्हणटाले तो महत्वाचो पण त्या शिक्षणीक वाठारा बरोबर ताजो त्या वाठाराचे आनी त्या शिक्षणाचो उपयोग करून असो तें घेवन कसो विकसीत करपाचो एक उद्योग हय उद्योग हॉर्टिकल्चराचो उद्योग म्हणून हांव सांगता की उद्योगा खातीर इंडस्ट्री जाय अशें ना आमच्या हॉर्टिकल्चर कॅन बी एन इंडस्ट्री उद्योजकताय म्हणटात ती गजाल आमच्या शिक्षणात शिकोवप जायना नोकरी ही मानसिकता शिकोवप आमी मुखालो हे आसता पळोवया जे समस्या आमकां आसात सगळ्या गोंयभर त्यो मुख्य म्हणजे प्रदूषण गार्बेज मॅनेजमेंट आनी अश्यो मुख्य समस्या ज्यो आसात त्यो जर सुटावे करतले आमी तर सगळे लोकप्रतिनिधी एकठांय जावन काम करूं जाय जो सत्ताधारी आहा ताणेच तें करूं जाय किंवा विरोधाक आहा ताणें ती सहकार्य दिवप ना अशें न्ही आतां गार्बेज मॅनेजमेंट जो प्रॉब्लेम आहा न्ही गोंयभर तर विरोधकांचो तांकां सामील जावं जाय सहकार्य दिवं जाय आनी ते प्रश्न सुटाव करूं जाय तशेंच आतां प्रदूषण म्हणून आमी जे सामान्य लोक ताचे खातीर झगडटात हें प्रदूषण नियंत्रण करपाक लागून ज्यो ज्यो फॅक्टरी येतात हांगा उद्योजक येतात आनी ते प्रदूषण आमगेलें कंट्रोल करपाचो प्रदूषण बोर्ड म्हणून जो पणजी आसा त्या प्रदूषण कंट्रोलाचेर हे कंट्रोल करतात आनी तो कंट्रोल बोर्ड तो तांकां कंट्रोल करूं शकना कित्याक तांचे लागे बांदे इतके वयर आसतात की प्रदूषण बोर्डांतल्यान सुद्दां तें काम वेवस्थीत करूंक दिना आनी म्हणून जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात तांकां पयली गोश्ट म्हणजे लोककल्याणाची कामां खंयची तीच समजना खूब वेळा आनी ते लोककल्याण विसरून स्वकल्याणच करीत वतात आनी जनतेचें कल्याण ते विसरून वतात आनी म्हणून ते लोकांच्या मनांतल्यान उतरतात व्ही.डी. नायकान जो विशय मांडलो तो हांवें सुरवातीक मांडिल्लो म्हणून म्हाका जिवाळ्याचो विशय तर जाला कितें की खंयच्याय वाठारांत कोयराचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प उबारपाचो निर्णय घेतलो जावं प्रस्ताव सुद्दां मुखार हाडलो जाल्यार लोक ताका विरोध करतात पूण विरोध करपी एक चिंतना रस्त्याचे देगे देगेक तो नाशिल्ल्या कारणान रस्त्याचे देगे देगेक ज्यो कोयराच्यो आनी प्लास्टिकच्या पिशव्याच्यो राशी टायराच्यो बाटल्यो आनी पावसांत मलेरिया त्या प्रोजेक्टाक लागून लोक सांगता हें जालां कितें सांगता म्हणजे जो ट्रस्ट हो जो पळय फॅक्टर आसा हो गेला म्हणजे ज्याच्या हातांत सत्ता आसा किंवा जो कितें इम्प्लिमेंट करता ताजेर आज सामान्य मनशाचो विश्वास ना म्हणटकूच जेन्ना सरकार सांगता की आमी प्रोजेक्ट चलयतले किंवा आमी तुमच्या गांवांत प्रोजेक्ट घालतले तेन्ना ताका विरोध जाता म्हजें म्हणणें आजय बी इतल्या इलेक्शना नंतर आमचे कडेन आमच्यो पंचायती सक्षम कित्याक जायना 73वो अमेंडमेंट आमी 110व्या अमेंडमेंटा कडेन पावले जाल्यार 73वो अमेंडमेंट आमचो इम्प्लिमेंट जायना इच्छा ना कोणाक गांवांनी हाजो विचार करूंक जाय की म्हजे पंचायतींत जर ठरता की आमच्या गांवचो पयर आमी पळयतले कितें करपाक जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो प्रत्येक पंचायतीक जे अधिकार हो गार्बेज मॅनेजमेंट आसा पळय तो प्रत्येक पंचायतीक वचपाक जाय हो प्रत्येक पंचायतीन तर पुढाकार घेत आनी प्रत्येक पंचायतीन तर गार्बेज मॅनेजमेंट करीत तर ह्यान फुडें प्रश्न अख्ख्या गोंयांत उपस्थित जावपा ना पंचायती गंभीर घेना हो विशय आमदार कितें रोल प्ले करपाक शकता हातूंत भितर मुख्य प्रश्न असो आसा आमदार कितें रोल प्ले करपाक शकता आमी विधानसभेची वेंचणुकेच्या संदर्भांतल्यान उलयतात बरोबर आमदारान इम्पॉर्टंट रोल घेवपाकूच जाय आनी प्रत्येक पंचायतीक डायरेक्शन दिवपाक जो पर्यंत आमदार बेनिफॅक्टर जावपाच्या बदला फॅसिलिटेटर जायना तो पर्यंत पंचायती सक्षम जावच्यो ना आनी प्रश्न सुटचे ना डेफिनेटली कारण आज जालां कितें आमदार आपल्याक बेनिफॅक्टर समजता आनी दुसऱ्याचो पंचायतीचो म्हणून थंय ही रोल चलता जो पळय म्युजिकल चेअर चलता ती त्या खातीर न्ही पंचायतीक सक्षम करात
आमदार सक्षम जातलो आमदाराक खबर आसना की आपणे कितें करूंक जाय म्हणून. आमदार बाकीच्या बारीक बारीक गजाली कडेन लक्ष दिता, पण ह्यो ज्यो मुळाव्यो गरजो पळय आसा ताजे कडेन कलेक्टिव्ह जे आसा ते आमदार फक्त पंचायतीचे पंच आसा, हो पंच म्हाजो, तो पंच म्हाजो, ही पंचायत म्हाजी, हे म्हाका कळना कॉन्सेप्ट. पंचायत ही गांवची आसता मुळावी, आणि जे प्रश्न आसा ते आमदारा मुखार वचून फुडें ते दुसरो प्रश्न सांगपाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमच्या फोंडांत आमच्या मडके मतदारसंघात पळया पंचायती पण आपले तकलेन काम करना, त्यो खरी ते आमदाराच्या तकलेन काम करता. रिमोट कंट्रोल तर आमदारा कडेन मी आसता. काय हरकत ना. हांगा प्रश्न इतलो की आमदाराच्या तकलेन बसून पंचायतींनी काम केल्या कथा येता, पण आमदारांनी लोकांक कितें जाय ते इतली गजाल करची. आमी एक काम करया, आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, आणि मुखार प्रश्न आसात. आमी ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी येतात तुमच्या मुखार. रोखडेच पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि योगार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या या मतदार राजा कार्यावळीत आयज आमी घेतात मडकय आणि प्रियोळ हे 2 मतदारसंघ. आमचे कडेन हांगा आसा 4 मनीस, दिगंबर नायक, स्वाती केरकार, संजीव वेरेकार आणि नारायण देसाय. आणि आमी हांगा चर्चा करताले सगळे गजालीचेर. ह्याच सेशना भितर हांगा आमी 2 बायट आसा ते दाखयतले, आमचे विवेक प्रभून हाडिल्ले, ताचेर चर्चा करतले. आणि फोनाच्यो लायनी तुमचे खातीर रोखडीच उक्त्यो जातल्यो. तुम्ही फोना कडेन रावपाक हरकत ना. आमी एक 4-5 मिनटां भितर फोनाच्यो लायनी घेवपाक लागतले. लक्षात दवरात आमचे नंबर 24904442, 24904445, 24904445, 24904445. आणि आमी बायट कोणाचो आसा ते घेवया. नामदेव नायकाचो बायट हाडिल्लो आसा तुमच्या विवेक प्रभून, कितें म्हणटा ते पळोवया. चड करून लोक शेतकरी आशिल्ले कारणान, कश्टकरी कामगार आशिल्ले कारणान लोकांक स्वताचे मालकी हक्क आशिल्ली घरां ना. बेजिकली चडशीं जी घरां आसा ती भाटकाराच्या भाटांनी आसा, आनी ते खातीर आतां कुटुंब वाडलेल्या कारणान एक फॅमिली भितर 5-6 कपल्स रावतात, जोडपी रावतात, आनी तांची परत भुरगीं. थंय प्रत्येक घरांनी जर गेले जायत जाल्यार सादारणशी कल्पना येता आतां ह्या लोकांनी करपाचें कितें. बेजिकली ह्या लोकांची तशी पळोवंक वचत जाल्यार उत्पन्नाची साधनां व्हडलीं अशीं ना, आनीक भायर शहरां वचून फ्लॅट बी घेवपाची चडशे लोकांक तांक ना. जे कोण सदन लोक आसा ते ऑलरेडी भायर गेल्ले आसा. पूण जे मूळ गोंयकार जावं मूळ मडकयकार अशें आमी म्हणूं येता, तांकां थंय स्वताचे जमीन आशिल्ले घर ना. स्वताचे जमनीक स्वताचें घर अशें ना. आसा ती भाटकाराच्या जमनीक घरां अशीं बेजिकली. म्हणजे ते खातीर मडकयचे जे दोंगर आसा, कोमनदारीचे दोंगर, ते इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर अथवा मठा खातीर, कथीत मठा खातीर ती एक्वायर केल्ली आसा. आनीक मुखा वयल्या जे पिळग्यांक जर स्वताचे जमनींतली स्वताची घरां मेळिना जाल्यार फुडली पिळगी आतांचे पिळगेक गाळी मारले शिवाय रावची ना. अच्छा. आमचो नामदेव नायक मडकयचो एक जागृत भुरगो, तेणें जो प्रश्न काडला व्हेरी गरजेचो. सांगपाची वस्तू ती म्हटल्यार मडकय जी पळय एका काणकोणच्या एका धार्मीक संस्थेन जमीन जी हे केल्या पळय, एक्वायर केल्या, तिची एक आमची हिस्ट्री म्हणजे कितें, ते आमचे धार्मीक संस्थेक आपल्या काणकोणांत 4 लाख जमीन आसा, आनी मडकय तेंच्यांनी 2 लाख कोमनदाद जमीन घेतल्या. कोमनदाद ही गांवकरी संस्था, ही कदंब राजा काळा पयले पासून स्थापन जाल्ली गोंयांत. आनी कम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटी गांवकारी. तेन्ना जी जमीन पळय कोमनदादची ती गांवच्या लोकांक मेळपा जाय. जर तर मडकय सारको असो प्रश्न आसा तर न्हू, तर ती भायल्या लोकांक दिवन कांय उपेग ना न्हू. बेसीक थींग म्हणजे आमच्या मडकयच्या लोकांक पयलीं मेळपा जाय ती घरां बांदपाक तेजे चड म्हत्वाचो प्रश्न हांगा तयार जाल्लो आसा तो असो की भाटकाराच्या हातूंत भितर मुनकार रायटाच्या अंडर आमकां 300 मिटराची जमीन मेळ्ळी, घराची मालकी थंय मेळ्ळी. आतां घर वाडटा, कुटुंब वाडटा, आनी तांकां घर बांदपाक जागो ना. हो प्रश्न आतां प्रत्येक गांवांत तयार जावपाक लागला. ताजेर कितें करपाचें, ताजेर कितें तरी उपाय जाय. तो सांगता शारांक काय वचून रावपाक शकना. ह्यो जमनी ज्यो आसा पळय आमच्यो कोमनदाची जमीन पळय, गांवच्यो जमनी आसा पळय न्हू, ह्यो गांवच्या लोकांक मेळपा जाय न्हू, कारण तेंचे अधिकार तेंचो बेसीक तेंचो. हे तरेचो विचार जावंकूच जाय की जर गांवांत जमीन आसा आनी गांवांत जाका घर बांदपाचें आसा, गांवांत रावपाक, ताका जर गांव जमीन दितलो जाल्यार थंय आमचे इतले कायदे आसा तांचो उपयोग करपाची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी. कांय प्रमाणात रिजनल इकॉनॉमी तरतूद जाल्ली आसा. बऱ्याचशे कडेन सेटलमेंट एरिया घरां मुखार व्हरपा खातीर थोडी कांय प्रमाणात हाजेर म्हाका दिसता विचार जाल्लो, पंचायतींनी विचार जाल्लो.
की सेटलमेंटा खातीर आमकां इतली एरिया दिवची हय, पूण कारण ती घरां वाडटली म्हूण. थोड्या गांवांनी ती कम्युनिटी सर्टन सगळ्या लोकांचो तितूर आसपाव आसना. आसता म्हणून ते मागीर आडून उरता म्हणजे ते आडयता कोमुनिटी ती गांवच्या लोकांची न्हीच, कोमुनिटी ती गांवांतले कांय लोकांची हो भाग आसा. हातून आनी एक गजाल कितें जाल्या की शेवटी जागो मेळनाशिल्ल्या कारणान स्थलांतराचोय विशय निर्माण जाता की गांवांतलो मनीस मागीर हांगा मेळना म्हणटकच दुसरे कडेन वचता. हो गंभीर विशय न्ही. म्हणटकच त्या गांवच्या मनशाक ती जमीन जर ताका जाय जाल्यार ताका सोंपेपणान मेळूं जाय. गांवांतलें प्लॅनिंग आसा पळय हें जावपाची गरज. ह्या प्लॅनिंगाची गरज आसा. आमी मुखारलो प्रश्न आहा तो घेवया. म्हणजे सुभाष गावडे आहा ते कितें उलयता पळय. आमचे मडकय मतदारसंघात समस्या खूब आसा पूण मेन आसा ती शेतीची. जी शेती आसा ती पाडंग आसता हें आसा पूण ती आमकां जी फॅसिलिटी जाय ती आमकां सारकी आमच्या हाती पावना. सरकार म्हणटा भरपूर फॅसिलिटी आसा किंवा हांगा आमदार किंवा हें आसा तेवूय तितून लक्ष घालता पूण ते बी घेता अमके आनी तेंचे समर्थकांक दिता बाकीच्यांक दिना. म्हणजे हो सुद्दां एक प्रॉब्लेमूच तो कित्याक आमकां जेन्ना शेताक ते बी जाय पडटा तेन्ना आमकां ते मेळना. आमी शेतां कर म्हणटा मागीर शेतां कितें हेजेर करप. बेश्टो आमी तो आमचो आमदार म्हणटाले अशें कितें उदरगत केल्या. उदरगत कसली केल्या एक रस्ते बांदले आनी कितें तेजी कमिशना खातीर पूण बाकीची उदरगत अशी कांय केल्ली ना. आमचे शेतकारी भाव आसा ते बहुजन समाज म्हणटा तेंच्या हाती फक्त 100 रुपया आनी एक बाटली दिता ते तेंगे लाचार जाले ते. तेंकां आनी फुडलें येत ना सर्वीस सोडून. ते शेतावय तेवूय बंद जाले किंवा आनी कितें काम करता कुळागरांक दोंगरार काजूनी तेवूय बंद जाले कित्याक तेंकां आयते पयशे मेळोंक लागले. तेंकां वाटचाल जी खरें हें जाय आशिल्ली आमकां वाटचाल म्हणजे हें दाखोवपाक जाय रस्तो तो रस्तो कोणूच दाखोवना अजून पर्यंत. फक्त अशें लाचार करूनच ठेवपाची सगळ्याची हें आसा. आनी आतां तर सामकेंच हें जालें आनी शेता कडेन मागीर दुर्लक्ष जाता. शेत नाका अशें न्ही आनी दुसरें आमचें हें व्हाळ येता तितूच्यान आमकां नाका नाका जाल्ले हें येता कचरो येता तितूच्यान शेतांक पडटा. गावडे बाबान एक सुंदर विषय मांडला. खूप सुंदर. आणि हांव हालींच्या काळात जंय जंय वता सुंदर न्ही तो विषय भयानक म्हणजे बरे तरेन ताणें काडलो. जाला कितें जाणा की प्रत्येक राजकारण्यानी ते पार्टी बिर्टी हांगा लागना. राजकारणी एक वेगळी जात आसा. त्या जातीन लोक पोसल्यात, तरणाटे पोसल्यात, 2000-3000 पोसल्यात आणि ते पोशिल्ल्या कारणान तांकां आनी कसलो दावे उजवे चिंतपाची गरज बेकार आसा बी तांची गरज. काय राजकारणी सांगता दिगंबर बाब आनी एक सांगता की कांय राजकारण्या म्हऱ्यान समज एखाद्रे कसलोय जर आपणा कडेन सरकारचें काम घेवन आनी ताजो फायदो घेवपा खातीर एक प्रस्ताव मांडीत जाल्यार ते राजकारणी म्हणटात तें तुका मेळचें ना रे, हें म्हजें घे हांव तुका दिता. तो बावडो त्या वेळार घेता आनी वता आनी अशे तरेन फुडल्या 10 वर्सांक पिरवळ आनी मडकय कितें जातलें तें पळया. कळयेन लोक दिश्टी पडटले. ही परिस्थिती येवची न्हय आमी काळजी घेवपाची. आनी एक गंभीर परिणाम म्हणल्यार बायलो आतां ते हितूर सामक्यो म्हणजे एक गंभीर विचार हो बायलो ह्यो सामक्यो आतां त्या हितूर एक झुंडाची झुंड आतां कॉम्बिनेशन आसा. दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. इंडस्ट्रियलायझेशन आयलां तुमचे कडेन. आमचे जे व्यवसाय जे पारंपारीक आसा तांचे कडेन पळोवपा खातीर जे तरेचे ट्रेनिंग जाय तेन्ना आनी खंय तरी कितें तरी जोडूंक जाय आनी तो सोंप्यान पयसो मेळूंक जाय. सो हो सोंप्यान पयसो मेळोवप म्हणजे कितें हाजे परिणाम खंय पर्यंत वचूं शकता. हालीं फोंड्यांत जे तरेन धाडी पडल्यो पार्लरांचेर आनी ताजे नंतर कांय हॉटेलांचेर धाडी पडल्यो तें चित्र पळयल्यार अंत्रूज उरतली काय ना हो प्रश्न आसा. शारीकरण म्हणटात ती गजाल आमी विचार करूंक जाय. शारीकरण खंयचे हद्दी पर्यंत आनी कित्या खातीर आज आमचो हो मोठ्यांतलो मोठो प्रश्न आसा. हाजेर एक सोल्युशन सांगपाक म्हाका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सोल्युशन म्हणजे केन्ना तूं हे आमचे मडके सारके गांवांत खाजन शेतां भरपूर आसा आनी ताका एक ती खाजन शेतां परती तर रोवतली तर न्हू गव्हर्मेंटान सबसिडी करपाची, सबसिडी दिवपाक जाय तांकां. कारण गव्हर्मेंटचे कोट्यान रुपया अशें करप्शन जावन वयता. लोक शेतकारांक मेळपाक जाय. आनी सेकंड थींग म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट गोवाक खाजन लँड प्रोटेक्शन एक्ट 2002 हो नवो कायदो जावपाक जाय गोंयांत. आनी तरूच ही आमची गोंयची पळय आमच्या परशुरामा काळान जी शेतां निर्माण जालें पळय न्हू ती तशीच उरतली. हेका एक हिस्ट्री आसा म्हणजे आतां आमी म्हणटा की परशुरामान बाण मारून आपली गोंय निर्माण केलो. हो बाण मारून न्हू तरी बांद घालून ही खाजन शेतां गोंयांत निर्माण केल्या. हो खरो इतिहास. हो हांव 2000 वर्सांचो इतिहास हांव गोंयांत करेक्ट करता आयज कळ्ळें तुका. आनी हो इतिहास गोंयांत प्रत्येक शाळांत शिकोवपाक जाय. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे ह्या खाजन शेतांक परती रोवपाक जाय तर प्रत्येकाक शेतकारांक सबसिडी मेळपाक जाय. प्रत्येक गांवांत एक एग्रीकल्चर एक युनिट आसूंकूच जाय. हांव एक उपाय दिता हाजेर की आमी शेतां म्हळ्यांनी म्हणटकर कांय लोक म्हणटात तुमी नोकऱ्यो करपाच्यो वय अश्यो दवाड्यो आनी आमी त्या शेतान चिखलान वचपाचें काय म्हणून.